भाटकाराच्या जागेन रावता आनी आमी कितले फावटी सांगले तुम्ही भाटकाराच्या जागेन रावता आसत जाल्यार तुम्ही मुनकारियल केसीस फायल करा. तो भाटकारा कडेन एनओसी कित्याक मागात वयतात? भाटकारा कडेन एनओसी मागपाची गरज ना. तुमकां 300 स्क्वेअर मिटर तुमकां कायद्यान आमी जागो दिता. आमी तर आतां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन घेतला की जाता तितके बेगीन. म्हणजे हे सरकार मुणकारांचें सरकार आहा, भाटकाराचें न्हू, बारीक लोकांचें सरकार आहा. म्हणून तर आमकां हेजो सगळ्या लोकांक फायदो घेवपाक जाय. जो सामान्य गोंयकार जो आपले बारीक 200 स्क्वेअर मिटर 300 स्क्वेअर मिटरान घर बांदून रावता, आतां खंय तरी बाबडो जॉबाक लागल्या उपरांत ते घर रिपेर करपाक वयता, ते घर सारकें करूंक वयता, भाटकार आडयता, ना दिना म्हणटा तुका. तेका सनद दिवपाचें काम आमचें सरकार करतलें. ताका तें सनद दिवन ताका रेग्युलरायज घर जें बांदपाक मेळटा पळय न्ही, तो कायदो आमी पारीत करून ताका तें दिवपाचें तयार आहा. म्हणून म्हटलां हांवें हें सरकार मुळात मुणकारांचें सरकार आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता जाता तितके बेगीन कोणी जर फायल करूंक ना तेंच्यांनी फायल करचें, तर तें एक्सपडायट करपाचें आसा.